करपा खातीर मणिपाल हॉस्पिटलचे ऑल इंचार्ज सुरेंद्र प्रसाद, डायरेक्टर्स डॉक्टर शेखर साळकर and their entire team, especially the cardiac surgeon, one who had explained nicely what is required and what we want to do and what we not want to do, especially for the heart purpose. हांगासर आमच्या डिपार्टमेंटाचे आयिल्ले डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाचे दीपक, परत आमचो रायकर फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ फायर अँड एमर्जन्सीज, रेस्ट ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द HR डिपार्टमेंट्स, पुलीस आणि बाकीचे सगळे स्टाफ. डॉक्टर शेखर साळकर आणि तांचे डायरेक्टर्स हे म्हजे बरोबर आयले आणि तांच्यांनी म्हटलें की रक्षक प्रोग्राम आमकां इंट्रोड्यूस करपाक जाय. द रक्षक प्रोग्राम इज फॉर द इनिशियली टू गिव द सपोर्ट, द फर्स्ट एड केअर, बेसिक लाईफ सपोर्ट. When any emergency happens anywhere at any time, during the accident also, otherwise during our public life, any type of emergency when it happens, जर आमकां नॉलेज असली जाल्यारूच ते आमी दिवपाक शकता. आणि इन केस आमी जशें म्हणटा की रक्षक ही नॉलेज घेवपा खातीर आमकां जर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दाखयलें की डायरेक्टली वन हू आर डिलिंग विथ द पीपल, ह्या लोकांक जर आमी ट्रेनिंग दिवपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्याच जणांचे लाईफ आम्ही वाचोवपाक शकतले. आणि ताका लागून इट इज एन गुड इनिशिएटिव्स टेकन बाय द मणिपाल हॉस्पिटल अलॉंग विथ द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. सो द मास्टर ट्रेनर फॉर द रक्षक्स, सो आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द मणिपाल हॉस्पिटल एंड द एंटायर टीम स्पेशली फॉर दिस रक्षक ट्रेनिंग प्रोग्राम. आयचो ट्रेनिंग प्रोग्राम तेंच्यांनी आनी एका कोरिलेट करून आयच्याच दिसा ऑर्गनायज केला, विच इज अगेन एज एन वर्ल्ड हार्ट डे. कारण हो प्रोग्राम दुसरे खंयच्याय दिसा केल्यारय जातालो, बट तेंच्यांनी कोरिलेट करून वर्ल्ड हार्ट डे आज आसा आनी ताजें लॉन्चिंग ते आज करता. आमी बरेचशे फावटी एक्सिडंट जाल्या उपरांत पळयता मनशाची डेथ कित्या खातीर जाता. एक वीच इज एन मेजर लॉस ऑफ ब्लड. एक्सिडंट जालो, मेजर लॉस ऑफ ब्लड जालो, ताका प्रायमरी फर्स्ट एड मेळिना जाल्यार. नेक्स्ट इट इज अगेन म्हणजे ताका ड्यू टू ऑल द रिजन्स ही गेट द हार्ट अरेस्ट, तो हार्ट अटॅक जाका आमी म्हणटा. रुटीन जो हार्ट अटॅक येता ताच्या खातीरय जावं शकता. पण आतां कार्डियोलॉजिस्टान एक्सप्लेन केले त्या प्रमाणे आमी दर 5 मनीस जर मेजले जाल्यार म्हाका दिसता फॉर फोर्थ वन ना या थर्ड पर्सन्स 5 मनीस लायनीन मेजले जाल्यार तिसऱ्या मनशाक एक तर देर इज एन BP, अदरवायज देर इज एन डायबिटीज, अदरवायज हार्ट डिजीज, एनी वन. आमी बसलेले आहा पळय न्ही, भिवन वचपाची गरज ना. परत बसलेले आहात त्यांच्या पैकी आता जर सुरू करीत सुद्धा न्ही की बऱ्याच जणांक आमकां डायबिटीज मेळटली, ब्लड प्रेशर मेळटलो, नाल्यार एनी खंयचो तरी एक हार्ट रिलेटेड कितें तरी प्रॉब्लेम मेळटलो. आमी सगळे जाण म्हणजे बिंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन आसूनय बी निग्लेक्ट करतात. खूब जाण म्हणजे मेडिकल प्रोफेशनान आसतना सुद्धा निग्लेक्ट करतात. ताका लागून म्हाका दिसता म्हणजे आमी पयलीं म्हणटाले की इट इज पयलीं आफ्टर एवरी 60 एज, ताज्या उपरांत आफ्टर 50, ताज्या उपरांत 40, नाव म्हणजे वी आर फायंडींग द डायबिटीज आनी ब्लड प्रेशर आफ्टर 30 वर्सांचेर सुद्धा आमकां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आनी हार्ट अटॅक येता आसतना दिसपाक लागला. डॉक्टरान दुसरें नायसली एक्सप्लेन केलें म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता आय एम फिट, म्हाका कांयच जावचें ना. ग्रावंडाचेरूच धांवताच पडून अटॅक येयलो आनी गेलो. इज व्हेरी फिट एट द एज ऑफ 35. म्हणजे रनिंग करता, जॉगिंग करता आसतनाच जिमानूच, जिम ट्रेडमिलाचेर आसतनाच म्हणटा तो अटॅक येयलो आनी गेलो. म्हणटा हांव डेली जिमान वता न्हू म्हणटा तो. आय मीन डेली जिम, म्हाका कितें जातलें. पण तो डेली जिमान वता, बट ही नेवर गोज टू डॉक्टर टू चेक हिज BP, अदरवायज टू चेक हिज शुगर. नेवर गोज. म्हणटा आय एम फिट, आय एम गोईंग इन डेली जिम. त्या खातीर जे डॉक्टरान जे एडवायज केलां म्हाका दिसता नाव एटलिस्ट आफ्टर 30 आमी आमचे रुटीन चेकअप एटलिस्ट द ब्लड शुगर, BP, हार्ट डिजीजेचेर एकदां तरी करपाक जाय, हाची गरज आसा. त्या खातीर वर्ल्ड हार्ट डे दिसा तांच्यांनी आमकां रायटली जे कितें कितें करपाक जाय ते ती सांगलें. आनी द नेक्स्ट मेसेज दे हॅव गिवन, यूज युअर हार्ट फॉर अदर हार्ट. आमच्या काळीत जर आमी थोडेशें दुसऱ्या खातीर जर वापरलें आसत जाल्यार ताचो खूब बरो उपयोग जावपाक शकतलो. आनी ते कशें वापरप जाल्यार तांच्यांनी आतां जी आमकां ट्रेनिंग दिवपाची ह्या रक्षकाची, म्हणजे रक्षक ट्रेनिंग कित्याक आमी जेन्ना पळयता आमी ड्युटीर आसा तेन्ना किंवा आमी ड्युटीर नाय तेन्ना, म्हणजे आतां पर्यंत त्यांनी जस्ट एक रिसेंटली एग्जाम्पल दाखयलें ते आमच्या फायरमॅन
जो ड्युटीर आसा थंयसर तो फायर गाडयेचो उजो पालयताच तो कॉलेप्स जालो. कोणाकूच कळना की ताका कितें करप. ताका फक्त तांच्यांनी एम्ब्युलन्सान घातलो आनी जीएमसीन व्हेलो. जीएमसीन तेंच्यांनी ताका डेड डिक्लेअर केलो. इफ द प्रायमरी फर्स्ट एड जर ताका थंयसरूच दिल्ली जाल्यार इट मायट बी तो जगूय शकतालो. हांव तुका जस्ट रिसेंटली जे वन ऑफ माय फ्रेंड एट द एज ऑफ 49 सकाळी म्हजे फ्रेंड एकटे च्या करताले फक्त, डॉक्टर बाय प्रोफेशन. सडन च्या करता आसतना कॉलेप्स जाले. केएलईन व्हेले जाल्यार इट इज एन हिमोरेज, म्हणजे ब्रेन डेड. ऑफकोर्स कांयच ना, म्हणजे नेवर बीपी चेक करूं ना केन्ना, किंवा बीपी आशिल्लो डायबिटीज आशिल्लो कांयच ना. मिस्टरूय डॉक्टर, तेय डॉक्टर. सकाळी च्या करता आसतना कॉलेप्स केली. बेळगांव थंयसरूच लागींच रावताले. व्हेले जाल्यार तेजी एक म्हणजे अशा पद्दतीचो सिरियसनेस सुद्दां आमी मेडिकल प्रोफेशनान आसुनी घेयना. म्हणजे ताका लागून आयच्या वर्ल्ड हार्ट डेच्या दिसा म्हाका दिसता 2 गजाली हाव टू टेक केअर ऑफ अवर हार्ट हाजेर खूब बऱ्या पद्दतीत एक्सप्लेन केला. वॉट डायट वी वॉन्ट्स टू टेक बरेचशे फावटी, आनी वॉट एक्सरसाइज वी वॉन्ट टू डू. बरेच जाण एक्सरसाइज म्हटले काय इट इज ऑलवेज प्रिफर टू गो टू जिम. म्हणजे सगळेच जाण एक्सरसाइज म्हटलं काय जिमानूच वचप प्रिफर करता, बट दॅट इज नॉट सो. वॉट टायप ऑफ एक्सरसाइजूय आमकां जाय तो खूब म्हत्वाचो आसा. त्या खातीर डॉक्टरान रायटली एडवायज म्हणजे वॉट टू ईट एंड वॉट टू नॉट हाजेरूय बी कितें खावपाक जाय आमकां आनी कितें नाका हेंय तेंच्यांनी रायटली सांगलें. आनी द सेकंड प्रोग्राम इज अ रक्षक. रक्षक प्रोग्रामाची ट्रेनिंग म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन ट्रेनिंग घेवची. आनी ती ट्रेनिंग घेतल्या उपरांत जेन्ना केन्ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, म्हणजे चुकून इन ड्युटीर आसा, हांवें त्या खातीर म्हटलें इट इज नॉट ओन्ली डॅट म्हणजे पुलीस हांव ड्युटीरूच आसा कोण तरी पडलो जाल्यार तेन्नाच ताका हांव CPR दितलो ना. केन्नाय जेन्ना एमर्जन्सी आसा, जेन्ना जाका एखाद्या मनशाक गरज लागता ताका CPR दिवपाक जाय आसत जाल्यार इट इज अवर ड्युटी. आपूण ताका CPR दितलो, ताका प्रायमरी फर्स्ट एड दितले, ताका हॉस्पिटलांत व्हरून घालपाचो प्रयत्न करतले, ताका निदान प्रायमरी फर्स्ट एड दिल्या उपरांत ताजो जीव वाचोवपाक शकता. तें काम आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता करपाक जाय. गोंय राज्य ल्हान आसल्या कारणान अशा पद्दतीचे रक्षक तयार करपाक आमकां पुराय राज्यांत खूब सोंपें आसा. आनी अलॉंग विथ द मणिपाल हॉस्पिटल आमी जर प्रत्येक डिपार्टमेंटात मास्टर ट्रेनर जर तयार केले आनी मास्टर ट्रेनर तयार करून आमी सगळ्या जाणांक ट्रेनिंग दिवपाची जर ठरयलें इट इज इजी फॉर अस. त्या खातीर जो थोडोसो ही नॉलेज आपली अपडेट करपाक शकता, अपग्रेड करपाक शकता, टायम टू टायम त्या नॉलेजीत आनीक भर घालपाक शकता, अशें लिस्ट ऑफ द मास्टर ट्रेनर्स प्रत्येक डिपार्टमेंटान ठरोवचे. आनी ते म्हाका दिसता फॉर द मास्टर ट्रेनर यू कॅन गिव वन सर्टिफिकेट ऑल्सो सो दे कॅन ट्रेन फॉर द अदर पिपल्स. येस, त्या खातीर हेंकां जर सगळ्यांक ट्रेनिंग दिली आसत जाल्यार A to Z सगळ्या स्टाफाक आमच्यान रक्षक ही ट्रेनिंग दिवं येता. आनी सगळ्या स्टाफाक जर आमी रक्षक ही ट्रेनिंग दिवपाक केली जाल्यार 15 लाखाच्या गोंयच्या संख्येत म्हाका दिसता जवळपास आमी 70,000 लोकांक म्हणजे ही जर ट्रेनिंग दिली जाल्यार इन एन एमर्जन्सी एवरीवेर दिसाक तेंच्यांनी 150 एमर्जन्सी गोंयांत जाता म्हटलां. एटलिस्ट वी कॅन हँडल द 100 एमर्जन्सी. म्हणजे आमी गांवांत जेन्ना कितें जाता तेन्ना कांयच ना, आमी फक्त काडटा ताका कांदो लायता, कोण तेजी तकली हांव नॉर्मली सांगता. नॉर्मली मनीस घोळयोवन पडलो काय ताका 2 गजाली लोक करता. तेजी आनीक वयल्यान तकली दाबता, म्हणजे हांगा धरता आनी खूब नेटान दाबता तेजी तकली, तो घोळयोवन पडला म्हणटा. बट तो पडलेलो आसता ताका नाले वयल्यान आनीक दोरी बांदता एक, बरोबर आसा. थोडे तो आखाणो एक चावता. ओके, ताका CPR दिवपाक कोणूच वता कारण लॅक ऑफ नॉलेज. कोणाक खबर ना ताका नेमकें कितें करपाक जाय आनी तो कित्याक पडला हें कोणाक खबर ना, कारण थंयसर कोणूच नासता की तेजो प्रेशर तपास किंवा आनी कितें कर. बट रुटीन जेन्ना तो घोळून पडलेलो आसता इट इज एन 100% शुअर की एक तर तो कार्डियाक अरेस्ट आसता, तेजो एक तर BP हाय जाल्लो आसता. आमकां त्या खातीर त्या एमर्जन्सी कितें जालां हें तरी निदान कळत. आमी घोळून पडलेल्या पेशंटाक जर फ्लॅट जरी केलो आसत, फ्लॅट जरी केलो ताका जाल्यारय ताका रिलीफ मेळूं शकता. आमी ताका कांय ना, आमी पयलीं उखलून बसयता आनी तकली दाब म्हणटा तशें, आनी तेजी तकली दाबपाक सुरवात करता. त्या ती कॉमन मनशाक रक्षक ही ट्रेनिंगाची खूब गरज आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी रुटीन हो विशय उलयता आसतना सुद्दां रक्षक म्हणून जे ट्रेनिंग घेता तेंच्यांनी जेन्ना जेन्ना संद मेळटा
जेन्ना कॉमन पब्लिकान सुद्दां जेन्ना संद मेळटा तेन्ना आमकां प्रायमरी आमी कितें करपाक जाय, फर्स्ट एड आमी कितें करपाक जाय हाजी जर आमी सगळ्या जाणांक ट्रेनिंग दिवंक सोंपलें, बेजीक लायफ सपोर्ट आमी हॉस्पिटलांत व्हरच्या पयलीं कितें दिवपाक शकतले, इतकें जरी करपाक सुरवात केली जाल्यार म्हाका दिसता जेका म्हणजे बेजीक इन्स्ट्रुमेंट जे जाय ते इन फ्युचर म्हाका दिसता आमच्या जशें एम्ब्युलन्सीन आमी बेजीक नीड सपोर्ट दवरता, इन फायर एंड सर्विसीस तांच्या गाडयेंत आमी दवरपाक शकतले, कारण एकदां तांकां ट्रेन केल्या उपरांत इवन दो म्हणजे ऑन बीच बेल्ट जे आमचे दृश्टीचे लायफ सेविंग गार्ड्स आसा तांच्या कडेन दे आर ऑल्सो वेल ट्रेन, म्हणजे आतां दृश्टीचे लायफ गार्ड्स आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी ट्रेनिंग घेतला, दे आर रेडी टू डू द इवन दो ट्रॅक्युस्टॉमी, दे आर डेट मच एक्सपर्ट पीपल आर देर, इफ वी कॅन गिव देम परमिशन म्हणजे इन केस वेन ड्रावनिंग केस आर देर दे आर रेडी टू डू, इतके एक्सपर्ट्स ते आसा, आमी जॉयंटली जर हे केले जाल्यार म्हणजे ड्रावनिंग केसीस सुद्दां अशा पद्दतीन वाचोवपाक शकतले. त्या खातीर wherever and required the equipment also the government ready to supply this type of small equipments wherever required. त्या खातीर आमकां एमर्जन्सी ठिकाणी प्रत्येक कडेन म्हणजे अशा पद्दतीचे मिनिमम सपोर्ट जो जाय तो सरकारा कडल्यान पुराय सपोर्ट हो सगळ्यांक मेळटलो. बट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग पार्ट हो आमकां मणिपाल हॉस्पिटलाच्या सहकार्यान आमी रक्षक ही ट्रेनिंग मुळात सगळ्यांनी कंप्लीट करची. आयच्या परत एकदा वर्ल्ड हार्ट डेच्या निमित्तान म्हाका दिसता आमचे काळीज हे बरें दवरपा खातीर आमकां बरें खावपाची गरज आसा, बरो रावपाची गरज आसा, बरो विचार करपाची गरज आसा. आमी जर बरो विचार करिना जालो आसत जाल्यार तेजो परिणाम म्हणजे हार्टाचेरूय जाता. अगेन म्हणजे तेजो बीपी वाडप हो प्रकार बरो विचार करिना तेजेरूच डिपेंड आसा. इट इज एवरीथिंग इज लिंक. दोतोर आसता इट इज एवरीथिंग इज लिंक. मुद्दाम म्हणून बीपी कोणाचो वाडटा खबर आहा तुमकां? चड राग येता रे तो दोतोर सांगता पळय. दोतोर सांगता तो चंडाळ आसता म्हणून ताचो. त्या खातीर बरो खाता रावता त्या ती बरो विचार करता तो सुद्दां तितकोच म्हत्वाचो आसा. त्या ती आमी रुटीन जर हेल्दी रावतले आसत, आमचे हार्ट जर हेल्दी उरतले आसत जाल्यार आमी ह्यो सगळ्यो गजाली रुटीन प्रॅक्टीस करपाक जाय. म्हाका दिसता आमी सगळे जाण हांगासर आसा ते आपल्या हार्टाची काळजी पयली घेतले, आपल्या फॅमिलीच्या हार्टाची काळजी दुसरी घेतले आणि तिसरी लोकांच्या हार्टाची काळजी घेवपा खातीर आमी रक्षक हो कोर्स कंप्लीट करतले आणि एवरी डे वील प्रॅक्टीस स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ. थँक्यू. देव बरें करूं. डॉक्टर प्रमोद सावंत सर तुज्या मोलादीक उतरां खातीर. आय वूड नाव लायक टू